दिसाची 24 वरां सगळ्यांकूच लायट जाय आसता। लायट गेली जाल्यार फोनार फोन येतात आणि उपरांत सुरू जाता ती वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची धांवपळ। लायट आयली काय सगळे धादोशी आसता, पूण ह्याचे फाटल्यान वीज खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे जावपी हाल मात कोणाच्या लक्षांत येना। हाचे क्रेडीट भलतोच कोण तरी घेता। तोक्ते वादळा उपरांत जाल्यार हे कर्मचारी रातीचे दीस करून काम करताले। धड उपकरणां नासतात आणि ताका लागून लायनमॅनांचो बळी गेल्ल्याचे प्रसंगूय गोंयांत घडल्यात। वादळा उपरांत कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या वावराक सलाम करपाक जाय। वास्कोचे आमदार दाजी साळकरान वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडून तांची परिस्थिती सभाघराच्या सामकार मांडली। Sir, I speak to support the demands and oppose the cut motion. Sir, आज डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव सगळे डिपार्टमेंटाचे जे एम्प्लॉईज आसा ते धाकट्यातले धाकटे लायन हेल्पर आसूं नाल्यार इंजिनियर आसूं एसिस्टंट इंजिनियर आसूं, म्हाका दिसता आमी पळयलां की लास्ट इवन तवते जेन्ना वादळ आयलें त्या वादळान ताणें एकदम म्हणजे सुंदर अशी कामगिरी तांणी सगळ्यांनी बजयली। 3-3, 4-4 दीस न्हिदन आसतना हे इंजिनियर्स जावं एम्प्लॉईज जावं दीस रात काम करून ताणें खंय तरी जे आमचे एक सगळे कॉलेप्स जाल्ले, म्हणजे एका कडेन 5-5 दीस 6 दीस लायट नाशिल्ली, पूण दे डीड नॉट रेस्ट। एटलिस्ट आमी तरी रातचे न्हिदताले दिसता म्हाका, पूण ते न्हिदन आसतना ताणें जी कामगिरी केली ताच्या खातीर हांव तांचे सगळ्यांचेच अभिनंदन करता, तांची तोखणाय करता। पूण हें म्हणटा आसतना म्हाका आनी एकूय सांगन दिसता की ते ज्या स्थितीन काम करताले, म्हणजे एकदां हे दिसतालें की तांचे कडेन टॉर्च पसून नासताले। इवन त्यो लायटी वयर वायरी जेन्ना चॅक करताले, म्हणजे हांवूय आशिल्लो, तेन्ना हांव कॉन्सिलर हांव तांचे बरोबरूय आसतालो। 2 टॉर्च हांवें हाडिल्ले एलईडीचे, 300 रुपया पडटा तो एक एलईडीचो टॉर्च। पूण तांचो टॉर्च म्हणजे ताका कितें दिसतालें काय तांच्या दोळ्यांनूच टॉर्च आशिल्ले कितें आय डोंट नो, बट हॅट्स ऑफ ताणें तातूंत पसून ताणें काम केलें। ताच्या खातीर म्हाका मंत्र्याक सांगन दिसता की एटलिस्ट तांकां बरे क्वॉलिटीचे टॉर्चीस दिवपा जाय। पावसान एकदां ते चडटा आसतना आमी आमचो स्टेटस घालतात, पूण तांच्या खातीर कितें तरी करप हें आमचें कर्तव्य आसा। आमी उलयले म्हणून जायना, तांच्या खातीर इवन धाकटे म्हणजे एलईडी टॉर्चीस 300, 400, 500 रुपयांक बरे टॉर्चीस मेळटा। सो सगळे सब डिविजनांनी आमी थोडे एक 10 पसून दिले सपोज, ते खूब कामाक येतले। तांकां बरे बॉयलर सूट्स दिवपा जाय, इन्सुलेटेड बॉयलर सूट्स दिवपा जाय, ग्लव्स दिवपा जाय। ह्यो सगळ्यो गोश्टी सर तांकां आमी दिवपाक जाय, कित्याक दे आर वर्कींग इन व्हेरी सामके वायट हातूंत काम करतात ते। जेन्ना रातचे आमी पळयतात ते वयर चडटात आनी रातोरात ती लायनी ओडटात। सो खरेंच तांची तोखणाय करपा जाय। मिनिस्टर नवो आसा बट नॉट न्यू टू एनी डिपार्टमेंट, तांणी सगळें पळयलां, व्हेरी एक्सपिरियन्स। सो म्हाका दिसता ही मागणी ते आमचे मान्य करतले। तशेंच हांव जेन्ना थोड्यो गोश्टी एम्प्लॉईजांक दिवच्यो म्हणल्यो तेन्ना थोड्यो गोश्टी म्हणजे जश्यो की सर्वीस वायर्स। आज आमी एकदां पळयता की खंय सपोज एक लायन डॅमेज जाली जाल्यार तांचे कडेन सर्वीस वायर ना। सर्वीस वायर एक धाकटी 20-30 मिटराची सर्वीस वायरा खातीर तांकां बावड्यांक आमकां सांगचें पडटा, नाल्यार कंज्युमराकूच सांगचें पडटा आनी ती मागीर घालची पडटा। आतां सप्ता येता, सप्ता हो सगळ्या गोंयकारांचो एक मोठो फेस्टिवल, ताच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात ह्यो सर्वीस वायरी जाय। आज पार्किंग फेसिलिटी आमी ते एसएजी ग्राउंड्सार करतले, थंय टेम्पररी लायटींग जाय पडटल्यो, ताच्या खातीर खंय तरी ही सगळी वेवस्था मिनिस्टरान करची अशें म्हाका दिसता। मिनिस्टरूय सप्ताक येता आनी मिनिस्टराक तांचे प्रॉब्लेम्सूय खबर आसा।